सावड्डी पंचायतीच्या मिराबाग वॉर्डात लोक जाल्ल्या विकास कामाचेर समाधानी. थळावो पंच संजय नायकांचेर लोकांचो विश्वास. लोकांच्या आशिर्वादान जर परत पंच म्हणून संधी मेळत जाल्यार आनीकूय तकलेत आशिल्लो प्रकल्प चालीक लायतलो म्हणून संजय नायक म्हणटा. आमची गांवांनी खूब स्किमी कितें आयल्यात न्ही, खूब हे तेणें सांगलें सगळें गांव बरोबर सगळ्यांक सांगता तो. तेणें खूब डेव्हलपमेंट खूब केलें कितें आसा. तेणें आमची शाळेक शेड बांदलेली आसा. ती कुटी निवळ करून शेड बांदल्या. देवळा कडेन आमची शेड बांदून दिल्या. म्हाजो घोव आसतना आमी लोकांक खूब मत घातली आनी आमी निवडून काडले, पूण कोणीच आमकां बरें जालें अशें म्हटलें ना. आनी एक चाये उदक सुद्दां आमकां दिलें ना. आनी हो आमगे पंच जालो, आमगे गांवां सगळें सुदारलें. रस्तो जालो, देवूळ बरें जालें आनी कितले लोक बरें केलें म्हणटात. एज अ सरपंच जातकीर तेणें भरपूर गणपती देवस्थान पावपाचें, चिल्ड्रन पार्क, मागीर आमकां व्हॉलीबॉल खेळपाक बॉल भायर पडटालो खेळटाना. तेजे कडेन आमी एक मागणी केली की आमकां सायडच्यान रेलिंग बांदून दी. तेणें आमकां रेलिंग बांदून दिलें रोखडें. आनी मागीर आमच्या क्लबाक पेंटींग केलें, ब्युटिफिकेशन केलें. संजय बाबान आमकां ह्या दोतोर करून एकदम बऱ्या पडलो बाबा. आनी आमकां सावड्डी वचपाचें हुस्को आमगे सुटला आनी चप्प करून आमकां धांवटेन पळोवंक मेळटा. तेजे फार आमी आभारी. आनी तेणें खरोखरच सगळीं कामां आमकां पावता. एक समज आमगे फंक्शनां थंय पावता. दुसरी तुगेले एक फोन केलो न्हू कोण बरो ना म्हळ्यार रोखडो गाडी घेवन येता. समज बांबोळ जाल्यार बांबोळ वचपाचें हें आसपाचें सांग उल्याक एक बराबर एकदम सांग बरो पावता. आमकां कसलेंच हें ना. लायट समज ना न्हू तेका आमी डिपार्टमेंटाक केन्ना फोन करिना. तेका रोखडें सांगलें म्हणटकीर तो रोखडें डिपार्टमेंटाक सांगून रोखडें ती लायट हांगसर आमकां पावयता. आमकां तो निवडून येयल्या आमकां कसलेंच म्हणटा तें प्रॉब्लेम जावना. पंच संजय नायकान आनीकूय तकलेत आशिल्ली विकास कामां उलोवन दाखयली. आमची सावड्डे जो मिराबाग वॉर्ड आसा हो सावड्डे पंचायतीच्यान जवळ जवळ 3-3.5 किलोमिटर पयस आसा. तेन्ना हांवें हांगा एक ऑफिस ओपन केलें, एक चलये कामां दवरिल्लें आनी जी आमची सावड्डे पंचायतीची जी कामां आसा ती हांगा करपाची अशें हांवें एक ऑफिस ओपन केलें. जेणे कारणान आमकां कोणाकूच सावड्डे पंचायतीत चलत वचपाक पडना. आनी जर सपोज लोकांनी जर फुडाकार म्हाका केलो किंवा जर आशिर्वाद दिलो जाल्यार एक जवळ जवळ 5-6 एक मेजर काम आसा. एक आमगे कम्युनिटी हॉल, केन्ना कोणाक फंक्शन जातलें जाल्यार फंक्शन करपा खातीर तो हॉलाचो आमी ऑलमोस्ट जवळ जवळ 1 कोटीचो एस्टिमेट धाडलेलो आसा. आनी तेच भशेन आमचे 2-3 ट्युरिस्ट स्पॉट आहा आनी ते ट्युरिस्ट स्पॉटूय डेव्हलप करपाचे आहा. जवळ जवळ 4 हायमास्ट हांगसर ऑलरेडी फावंडेशन घालून घेतलेले आहा. ते पोलूय येयल्ले आसा, तेवूय 2-3 दिसांत इरेक्ट जातले. आनी अशें संपूर्ण असो सर्वांगीण विकास असो ह्या वाठारांत केल्लो आसा. आनी तुमी सपोज पळयलें जायत PWD WRD च्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 11 कोटीची कामां एक मिराबाग ह्या वॉर्डांत जाल्लें आसा. हातून पळयल्यार त्या बाकी खुबश्या पंचायतींनी टोटल पंचायती एक 2 किंवा 3 कोटीची अशें काम जाल्लें आसा. पूण मिराबाग ह्या वॉर्डांत एकूच वॉर्ड जवळ जवळ 11 कोटीचे जे सगळें ऍड करीत जाल्यार एक जाल्लें आसा. आनी हेची जे श्रेय आसा किंवा हेची जे आमकां जो आशिर्वाद मेळ्ळो सगळ्या लोकांचो, संपूर्ण लोकांनी म्हाका आशिर्वाद दिल्लो आसा. तेच भशेन जे आमचे माजी आमदार गणेश गांवकर, जिल्हा पंचायत मेंबर, जशे आमचे PWD मिनिस्टर सुनील ढवळीकर, तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तशेंच आमचे आतांचे जे मुख्यमंत्री आसा मनोहरभाई पर्रीकर, हे सगळ्यांनी आमकां सहकार्य दिलें म्हणून हें काम जावपाक पावलें. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. म्हापश्या तारीकडच्या पुलाची सध्या वायट परिस्थिती जाल्या. केन्ना कसरो ताचो नेम ना म्हणून थंयचे लोक उलयतात. कुडचड्यार ट्रेजरी जाल्या उपरांत लोकांक आनीक भंय पडला. म्हापश्या कितलींशींच पालिका मंडळां आयलीं आनी गेलीं, मात त्या पुलाचेर कोणेच लक्ष घालेना. म्हापश्या शाराक जोडपी हो एक म्हत्वाचो पूल आनी ताची दशा ही. पोर्तुगीज तेंपार ही तार न्हंय येरादारी आनी लोकांक यो वच करपाचो एक म्हत्वाचो मार्ग आशिल्लो. कड्डणां, फळां, भाज्यो आनी बाकीच्या म्हालाचें ह्या न्हंयतल्यान ट्रान्सपोर्टेशन जातालें. 1960 थंय पूल बांदलो. पोर्तुगीजांनी ह्या पुलार गोंय सोडून वतना बॉम्ब ब्लास्टूय केल्लो. आतां हो पूल सापूच वायट परिस्थितीन आसा. पूल मोडून परत बांदा ना जाल्यार नवो तरी बांदात म्हूण लोक मागतात. गोवा लिबरेशन जावच्या पयलीं हांगा बॉम्बिंग जाली पळय, तेन्ना डॅमेज जालो. रिपेर करून तो तसो यूज केला. आनी आतां पळोवंक जाल्यार इतकी हेवी ट्राफीक वाडल्या की ह्यो ब्रीज हें ना आतां.
स्ट्रेंथ वायज घट ना तो कितें तरी पॅरलल हांगा बांदपाक जाय. नेरो आसा हय वन वे आहा 2 गाडी सुटना करून व्हडले गाडी येयत जाल्यार 2 सुटना. ट्रॉफिक खूब जाल्ली आसा जाणा तेन्ना कमीत एक अर्द्या वर सुमार ट्रॉफिक जाम जाता आनी खूब वर्साचो पूल हो जाल्यार तेन्ना कितें तरी सोल्युशन करून नेवप आसचो नाजाल्यार तेकाच कितें सायडीक करून कितें तरी करून तें हें करचें आनी ट्रॉफिकाचो प्रश्न सोडोवचो. कित्याक इतलो त्रास जाता 5:30 जाली काय ना 8 टका त्रास जाता रातची. तसंच सकाळचे 8:30 पळय सुरवात जाता ती 9:30 पासून ट्रॉफिक जाम जाल्ली आसता. लोकांची करनाय जाता सारकी. तेजेर आमदारान जावं कोण PWD मिनिस्टर आहा तेणें लक्ष घालून तें बेगीन करचें. नगराध्यक्षाक विचारल्यार तो सांगता कावन्सिलान खंय पूल रिपेर करून आनी एक पॅरलल पूल बांदपाचें म्हणून थारायला. आमी आतां ते कावन्सील मिटिंगेक ऑर्डिनरी कावन्सील मिटिंगेक जे एक एजेंडान एक हें घेतला की डिसिजन ऑन कन्स्ट्रक्शन ऑफ पॅरलल ब्रीज एंड रिपेर ऑफ एक्सिस्टींग तार ब्रीज. जो ब्रीज कितलींशींच वर्सां जो हायवेकसून तार नदी वरसून आमच्या म्हापशाक जोडटा तो ब्रीज कितलींशींच वर्सां अनरिपेर्ड कसो आहा आनी तेजेर हेवी व्हेहिकल्स म्हणजे हायवे वरसून येता हेवी व्हेहिकल्साचो हे चड आहा. म्हणून आमी ह्या कावन्सील मिटिंगेक असल्यो दुर्घटना घडच्यो न्हू ज्यो ह्या दिसांनी गोंयांत घडल्या त्या खातीर आमी एक एक्झिस्टींग ब्रीज वो रिपेर करचो आनी प्लस पॅरलल ब्रीज एकाच म्हणजे हो वन वे जावन आनी एक पॅरलल ब्रीज काडून हे करून तो आमी हे प्रपोजल आमी हायवेज PWD हायवेज धाडपाचें आमी ह्या मिटिंगेक डिसिजन घेतलें. तारीवेल्या ह्या पुलाचे कुडचडे सावड्डे जावचे पयलीं सरकारी पावण्यार हालचाली जाल्यार म्हापशेकार सुटले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टी. गिव एक ब्रेक.